ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗೋವರ್ಧನಧರಂ ವಂದೇ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋಪರೂಪಿಣಂ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಮೀಶಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯಂ. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. हे अधिक मासाचे पुरुषोत्तम मासाचे एक सुसंदर्भ हे संदर्भ अंतू पुरुषोत्तम मास महात्म्य आम्ही ऐकत असायची, चिंतन करत असायची. हे एक अधिक मास म्हणून सांगितलं तसले आमका प्रति एक 33 महिने एक पडियो तसले एक मास. हे वर्ष श्रावण मास अधिक जावन घेऊन आमका मेळल आसा. अंतू ही विशेष जावन घेऊन आम्ही चिंतन करचे पडचे म्हणून जाल्यारी अनेक रितीर आम्ही अधिक मास आचरण करत जाल्या रीची आम्ही पळवेत. तंतू अनेक व्रत धरचे म्हणून सांगून म्हणतात. व्रत धरून घेऊन नियमयुक्त जावन घेऊन हे अधिक मास सर्वजन आचरण करतात. हाजे महात्म्य ऐकतात, हाजे महात्म्य पारायण करतात. म्हणताना आम्ही देवाले विचारान नित्य निरंतर आम्ही देवाले एक चिंतन करतस का, देवाले नामस्मरण करतस का. कसले का म्हणून सांगणारी एक नामस्मरण म्हणून सांगितलं तसले अत्यंत श्रेष्ठ जावन आसता. कसं म्हणजे आमकां खंयचे एक कष्टकाळ आसचे पुरो आमकां रक्षण करतलो कोण म्हणल्यार परमात्मा. आमी अनाथ बंधू म्हणून म्हणटात. आमी खंयचे समयाचेर आमकां कोणेची हात धरना जाल्यार समेत आमकां रक्षण करतलो कोण म्हणल्यार तो परमात्मा म्हणून असले एक दृढ निश्चय दवरून घेवन आम्ही चोन लायली म्हणून दरी ते एक अत्यंत आमगेले जीवनांत आशिल्ले तसले साफल्य म्हणून सांगून म्हणटात. अशी एक आम्ही देवाले नामस्मरण अनेक कडेन करची पळोवेत. हे एक अधिक मासांत कशी म्हणून सांगणारी अनेक आम्ही देवस्थानांतू मठ मंदिरांतनी पुरा आम्ही देवाले आराधन चलच्यांनी पळयतात. तंतूय मुख्य जावन घेवन हरिनाम संकीर्तन म्हणून कसले काय म्हणारी नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम म्हणून सांगून घेऊन आमगे सर्व पाप दूरी करत असले अत्यंत एक होड जावन आशिल्ले तसले श्रेष्ठ जावन आशिल्ले तसले मार्ग खंयचे म्हणून सगळे नाम संकीर्तन कराती म्हणून सांगून कसले काय म्हणारी अजामिळल आमकां कथा भाग गोत्तस. अजामिळ कशी म्हणून सांगल्यारी म्रियमाणो हरिर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम. ताण कशी म्हणून सांगल्यारी तगेले एक अंत्यकाल येईल तेन्ना केवल तगले पुत्ताक अपोका म्हणून सांगून घेवन ताणें नारायण म्हणून सांगिल्ले तसले नाम उच्चारण केलेले. ते उच्चारण केले मात्रान ताका ते यमकिंकर बाधे दुखून घेवन निवृत्ती जाले. म्हणजे यमकिंकरांक देवदूत येवन घेवन रबयतात. रबोवन घेवन तांकां आपोडचेक तुमकां योग्यता ना म्हणून सांगून घेवन देवाले ते दूत सांगतात. म्हणटना ताणें केवल पुत्रोपचारितम पुत्राले एक हुಡುಗಾಸ್ ಕೊರ್ಚಿಗೋಸ್ಕರ ತಾನು ಸಂಗಿಲ್ದ ಸಲೆ एक ಅಪೋಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಂಗಿಲ್ದ ಸಲೆ एक नाव ते म्हणताना किंपुन अजामिळोप्यगाधाम किंपुन श्रद्धयाग्रणन तसल ते एक अजामिळाक उत्तम दावन असले सल गती तदनंतर मेळ्ळी काय म्हणताना आम्ही श्रद्धयाग्रणन किंपुन नित्य निरंतर आम्ही श्रद्धेन आम्ही देवाला आराधन केले मात्रान अथवा नामस्मरण केले मात्रान आमकां त्या एक देवाला अनुग्रह मेळना. अथवा आम्ही नित्य निरंतर हे एक भगवन नाम संकीर्तन केले मात्रान आमगेले जीवनांतू अत्यंत पवित्र जावन आशिल्ले तसले देवाले अनुग्रह आमकां मेळचे एक कारण जाता. म्हणटना आमी ते अजामिळा म्हणकेची कसनकी एक ते विंगड विचारान करतना देवाला नामस्मरण करनाशी अत्यंत श्रद्धेन करतना विश्वासान करतना आमी देवाले आराधन करका नामस्मरण करका म्हणून म्हणटात. म्हणताना त्यांनी एक आमकां दिलेलो तसलो मार्गोची असल एक भक्ती मार्ग म्हणून सांगून म्हणताना नमविध भक्ती म्हणून म्हणटात. त्या रितीर आमी देवाला आराधन करचे पळोवेत. अनेक पुराण जाल्या रीची आमकां सांगता कशी चोलका म्हणून सांगून म्हणटा तशी त्या एक आमी मना दवरून घेवन नामसंकीर्तन अनुदिन जावन घेवन आमगेले घरकडे आमी नामसंकीर्तन करकाक नित्य घरकडे ताळा शब्द ऐकूका अथवा आम्ही सांगची तसले संगीत की प्रत्येक आम्ही ते देवाले चरणांत आम्ही अर्पण करका. तशी ताका सांगिल्ले तसले कसंगी एक क्रम आसा आमी ते एक समजून घेवन आमी ते सांगिल्ले मात्रान ताजे विशेष आमकां पुण्य मेळचे कारण जाता. असले एक आमी नामसंकीर्तन अनेक देवळांतनी पुरा तंतूय विशेष जावन घेवन हे अधिक मासांतू करचे तसले आमी पळोवेत. अखंड एक रामनामशे पुरो अथवा अखंड जावन घेवन नित्य निरंतर आमी भजन करचेशे पुरो अथवा विष्णू सहस्रनाम सांगचेशे पुरो
ಅಥವಾ भगवद्गीता संचष्य पुरो अशी अनेक रीतीरी आम्ही त्या देवाक एक आराधन करची जाल्यार रिची आम्ही पळोवेत. अशी अधिक मासांतू आम्ही खंयचे रीतीर चलुका म्हणून सांगून घेवन एक विचार करचे एक संदर्भ येतना आम्ही ताजे कथा भाग पळयत आशिल्लीची. कथा भागांतू आम्ही कालचे दिवस पर्यंत चिंतन केल्ले कसले म्हणून सांगलेली दडधर्मरायाले एक वृत्तांत आम्ही एक अवलोकन करत आशिल्लीची. ते दडधर्मरायाक त्या वेळारी मना भितरी एक संशय येईल तसले खंयसने म्हाका एक हें इतलें पुरा मेळचें कारण जावन आशिल्लें. खंयचे निमिती म्हाका इतलें पुरा ऐश्वर्य मेळ्ळा, इतले एक राज्य उपभोगनी पुरा करता आसा हाका मूल कारण कसने अशी चिंतन करताची तो भायर सोन घेवन आयिल्लो तसले एक अरण्य आयिल्लो तसले वृत्तांत आमी आयकलीची. थंय जाल्यार शुकान सांगिल्लें तसलें किरान सांगिल्लें तसलें एक श्लोक तो मना भितरी दवरून घेवन त्यांची खंयचे रितीर आयिल्ले ते खंयचे खातीर मिगेले पुनः सांगले म्हणून किराले निमगिल्ले तसले विचारू आमी चिंतन केल्लें. चिंतन करता आसतना त्या एक किराले वृत्तांत दितना इतले पुरा श्लोकांनी पुरा सांगले. ते पुरा सांगून घेवन पुनः ताका अवलोकन करतशी केल्लें. कोण घेवन किरस्तु दर्शनम प्राप्त त्या किरू अदर्शन थंय दिसतनाक अशें सून घेवन बोधयित्वा नराधिपम हें एक दृढधर्मरायाक प्रत्येक तगेले एक विचार ताका बोधन कोण घेवन थंय दुखून घेवन अदृश्य जावन गेलाक. रायाक पुनः ते मना भितर चिंते येवचे का आरंभ जाल्ले. ते येवन घेवन तगेले राज्याक येवन घेवन पावले की अरण्य दुखून राज्य आयलो. राज्य येवन घेवन तो मना भितर चिंतन करतस कसं हें किरान सांगचे म्हाका सांगचे कारण जावन आस असल ते मना भितर चिंतन करताची वाच्यमानोपि नावोचत विनिद्रव्यस्त्यक्च भोजनः राज्ञीरः समागत्य राजानं पर्यपृच्छत. अशें आसतना कसनेची कोणालागी तो कसने उल्लेख नाके कसने विचार सांगनीये कसने सांगनाशी त्यक्त भोजनः जेवण दरी खंयचे रितीर करतनाके केन्नाके कशें म्हळ्यार आमी कसने एक विचार मनांत गेले म्हण दरी खाण जेवण कसने जावका म्हणना तशी ते रायाक त्या वेळारी विचार मनांत वचून घेवन तो कसनेची जेवण इत्यादी पुरा करतना त्या वेळारी राज्ञी तागेले बायल गुणसुंदरी येवन घेवन निमगुचेक आरंभ करतगे कसने म्हणून सांगली भो भो पुरुष शार्दूल दुर्मनस्यमिदं कुतः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भूपाल भुंक्ष भोगान वचो वद. अशें आसतना तूं खंयचे खातीर हें पुरो इतली तुमी मना भितर चिंती करून घेता आसाची तशीची तुमी आतां उठोवन घेवन तुमी एक राय धांवन आसाची तशी भुंक्ष भोगान कसन एक राजोपभोग आसता तुमी भोगया ती अशें आसतना तुमी नुता बैसून घेवन कसले व्यर्थ करता आसाची म्हूण निमून घेतले की एवं स्त्रिया निर्णतोपि न किंचिद अवदनरपः स्मरण शुक वचस्तत्यम दुर्ज्ञेय ममरैरपि. अशें आसतना तीन कसन सांगल्यार समेत हो मनाक घेता ना ते हागल मनान जे क विचार येता कसन म्हळ्यार म्हाका हें किरान हें विचार सांगचेक मूल कारण कसने म्हूण सांगून घेवन मना भितरी तो स्मरण करतास गे. तशें ताणें कसन सांगिल्ले एक किरान म्हूण सांगून घेवन मना भितरी लेगोवन घेवन सापि बाला विनिश्वस्य भर्तृदुःखादिपीडिता नबबोध निजस्वामी चिंताकारणमुत्कटम. अशें आसतना ती कसन करता म्हूण सांगल्यार हें एक बामणाक कितलें दुख्ख आसा म्हणटना कसन दुख्ख अशें बरो म्हूण चिंती करून तिकय मना भितर दुख्ख कय अशी आसून घेवन त्या वेळार मना भितर दुख्ख करताची चिंते भितर पळोवन घेवन कसन अशें पुरो हांगेल चिंते कारण जावन आसा ते प्रत्येक ती मना भितरी ती चिंते करचे आरंभ करतगे. तशीच हें संदेह सागरोत्तारे हेतुम नैवाभिबध्यत हें एक चिंते दुखून घेवन भायर हाडका म्हूण जाल्यार कसन कारण अशें पुरो खंयचे दुखून घेवन हांकां कारण हाडया म्हूण सांगून घेवन त्या एक चिंती ती करताची विमलम चरितम हि वैष्णवम करुशम हंती मनाक श्रुतम मुने. केन्नाकय कशें म्हूण सांगल्यार विष्णू भक्तांकनी पुरा तांगेले एक अल्पदानशील तसले एक तांगेले चरित्र विमलदानशील तसले चरित्र केल्ल्यार पुरके आमगे समस्त पातक दूर जावचे कारण जातके म्हणटा दृढधर्मरायू कसन एक तागेले एक चरित्र अशें पुरो म्हूण सांगून घेवन आतां नारद रिची नारायण देवा लागीं निमगुचे आरंभ करतगे. तेन्ना नारायण देव सांगता साजी कसने म्हूण सांगल्यार त्या वेळारी तो चिंत करून घेवन दृढधर्मराय नाशिल्लो तेन्ना त्या वेळारी तागेल्या घराक एकली येवन घेवन पावता ती महनीय केन्नाकय खंयचे कश्टा संदर्भाचेर कोण येवन घेवन पावता ती तांणी आमकां देवाल समान देव म्हणटात म्हणटना थंय येवन पाविल कोण म्हूण सांगल्यार वाल्मिकी थंय येवन घेवन पावताच गे. यो रामचरितम दिव्यम चकार परमाद्भुतम अत्यंत अद्भुत जावन आशिल्लें असेल ते एक रामचरित्र म्हळ्यार रामायण म्हणून सांगिल्लें तसलें एक ते वाल्मिकी रामायण म्हणून आमी म्हणटा सर
तसले रामायण रचन केलेलं तसले अत्यंत श्रेष्ठ दावनशील तसले वाल्मीकी थैये उंग्योन पावलीचके दूरादालोक्य भूपाल समुत्थाय संभ्रमम असल ते चिंतशील तेदना दूर दुकून पडेतस पडलल तेदना वाल्मीकी चमकून घेऊन येतसाजी तसल ते एक वाल्मीकींक पळोवन घेवन वची ससंभ्रमम तसल ते तांकां पळोवन घेवन संभ्रम दावन घेवन तो येवन घेवन पावतकी ते वचून तो आज थंय घेवन वतकी आनी नमत्त चरणो दंडवत भक्ती संयुतः थंय येवन घेवन तांगेले पाय पादकमला कची उद्दंड दावन घेवन तो नमस्कार करतकी म्हणटना अष्टांग नमस्कार रीते वाल्मीकींक अर्पण करता संपूज्य स्थापयामास रमशिं परमासने तांकां यथोचित सत्कार म्हूण सांगून आमकां पुराण शिकोवन दिता कसले म्हूण सांगलेली आदरातिथ्य खंयचे रितीर करका म्हूण सांगून घेवन आमकां पुराण आमकां शिकोवन दिता पळया म्हणटना एक घर कडेन कोणेची येवचे पुरोच अतिथी आमकां दावक जाल्ले अनेक जण येवचे पुरोच तांणी आयिल्ले तेन्ना आमी तांकां कसन सत्कार दिता पळया ते मुख्य दावन घेवन आसता कसले म्हणल्यारी आत्ता कालांतू खंय तरी येवन पावला म्हूण सांगल्यारी घर कडेन कोणेय आयली म्हणून जाल्यार समेत तांकां गौरव दिवचेशे पुरो अथवा तांगेले उलोवचेशे पुरो तांकां सत्कार दिवचेशे पुरो तांगेले आमी कसन की तांगेले एक चांग दावन आशिल्ले उपदेश घेवचेशे पुरो खंयचेय आमकां पळोवचें मेळना आमी कसन करता म्हूण सांगल्यारी प्रत्येकले म्हूण सांगचें न्ही सामान्य दावन घेवन जन कसन दत्ता म्हूण सांगल्यारी अथवा चेडू आसा म्हूण दरी मोबायल घेवन घेवन बैसून आसता ती बैसून घेवन थंय दुखून घेवन येवची बापसू की आवसू की घरकड कोण आसा की तांकां आपयतात तांणी आयिल्ले तसल तांणी राबका की राबून वचका की बसका की कसा म्हूण सांगून घेवन तांकां कळना म्हणटना आमकां हांवें पुराण शिकोवन दिता पळया खंयचे रितीर चलका आमी म्हूण म्हणटना वाल्मीकी तांणी आयिल्ले तेन्ना तो साक्षात रायूची दृढधन्व कसन करता म्हूण सांगल्यारी ताका प्रथम दावन घेवन पांय पडले पळया म्हणटना आमी केन्नाकय प्रथम दावन घेवन खंयचेय एक योग्य व्यक्ती आयली म्हूण दरी तांकां आमी नमस्कार करका म्हूण तांगेले म्हणके पांयार पळणी जाल्यार समेत केवळ तांकां उठोवन राबून घेवन आमी एक आमगेले दोनी हात जोडसून नमस्कार करता पळया तेंची अत्यंत श्रेष्ठ म्हूण कसले काय म्हूण सांगल्यारी एक सुभाषित भितर सांगता ती कसन म्हणटा ती म्हळ्यारी अभिवादन शीरस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि संप्रवर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम म्हूण सांगून केन्नाकय आमी अभिवादन करका म्हूण आमकां सांतकूनूच शिकोवन आसता ती तांतूय मुख्य दावन घेवन उपनयन दिवस तुकून घेवन आरंभ अभिवादन करती म्हूण सांगून तांतूय मुख्य दावन घेवन आमगेले मालगड्यांक आनी परत अभिवादन करका म्हणून आसा आतां आमी ते अभिवादन जाल्यार नमस्कार करचेशे बरो आमी तांकां अभिवादन केल्ले मात्र कसन मेळटा म्हूण सांगून अथवा वृद्धांक नित्यं वृद्धोपसेविनः केन्नाकय वृद्धांक गेले सेव कराती म्हूण म्हणला वृद्ध म्हूण सांगला कोण दोन नमुने वृद्ध सामान्य जन ಗೊತ್ತಸ್ತಾ एक वयोवृद्ध आनी ज्ञानवृद्ध म्हूण सांगून वयोवृद्ध म्हूण सांगल्यार प्राय आनी कोण वृद्धाप्य घेवन आसता गे तांकां वयोवृद्ध म्हूण म्हणटात तशी ज्ञानामुखांतर दावन घेवन वयस्क सानशे बरो ज्ञानामुखांतर कोण वृद्ध दावन आसता पळया तांकां ज्ञानवृद्ध म्हूण म्हणटात अशी ज्ञानवृद्ध आनी वयोवृद्धशे बरो तांकां आमी तांगेले सेव केले म्हूण दरी कसन मेळटा म्हूण सांगल्यार चार विचार आमकां मेळटके एक आयुष्य वृद्धी दत्ता म्हूण म्हणटात तशीच विद्या योग्य दावन आशिल्ले विद्या आमकां मेळटा तशीच आयुः विद्या यशः आमी कसन कसने सत्कार्य करता पळया ते सर्व सत्कार्यांत आमकां यशस्वी मेळटके तशीच आमकां दावक जाल तसले योग्य बल आमकां देव अनुग्रह करून दितके ताचे खातीरची तांगेले आमी सेव करका तांकां आमी आदर करका म्हूण सांगून घेवन म्हणटात अशी हांगा दृढधन्व राय जाल्या रिची त्या वाल्मिकींक पळोवन घेवन अनेक रितीर सत्कार आनी पुरा केल्ले गे तांकां पूजन केल्ले के तांकां अत्यंत उन्नत दावन आशिल्ले आसन दिल्ले के आसन घेवन तांगेले विशेष दावन घेवन तांगेले पांयमुळांतू बैसून घेवन तांगेले नमस्कार करचेक आरंभ केल्ले के उल्लोचे आरंभ केल्ले के पादावनेज नीरापः शिरसा धारयन् मुदा उवाच स्निग्धया वाचा स्मरन् कीरवचो नृपः तांकां नमस्कार केल्ले के नमस्कार करून घेवन तांगेले पांय ते पोळरान दवन घेवन पांय चंद करून घेवन धुल्ले के म्हळ्यार पाद्य दिल्ले म्हूण सांगून ते पाद्य करून घेवन तें एक पांयाचे उद्दा कसन आसा पांयाचे उद्दा काण घेवन आमगेले शिरस्सांत आमी कशी धारण करून घेता ती तशी ताणें तागेले शिरस्सांत धारण करून घेतले के आनी तांगेले उल्लोचे आरंभ केल्ले के म्हणटना एक विचार पळया आमी घर कडेन वैदिक अशें पुरो खंयचेय एक ब्राह्मण पूजा करतना भटमामांक पाद्य घालतात पाद्य घालून घेवन तांगेले एक पाद प्रक्षालन केलेले आसले ते एक तोग्ग पडलेले उद्दा आसा ते काण घेवन
तोयम शिरसी धारयेत म्हणून म्हणतात तसे विप्रपाद मिदिरमुक्तम तोयम शिरसी धारयेत म्हणून म्हणतात म्हणताना ತಂಗೆಲೆ ಪಯ್ಯಾದು ಕೋನ್ಗೆವನು ಪಡಲ್ದ ಸಲ ಉದ್ದಾಕ ಆಮೇಲೆ ಶಿರಸ್ಸಾಂದು ಧಾರಣ ಕೋನ್ಗೆವು ಕಾಮನು ಕಲೆಕ್ ಮಣರಿ ಗಂಗಾದಿ ಸರ್ವ ತೀರ್ಥನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸನ್ನಿಧಾನ ಕೈ ಮುಣಸಂಗನರಿ ಏಕ ವೈದಿಕಾಂಗೆಲಗೆ ಅಸ್ತ ಮುಣಸಂಗ ತಂಗೆಲೇಕ ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನ ಕೆಲ್ಲಿ ಮುಣದರಿ ತಿತ್ಲೇಕ ಅಂಕ ವಿಶೇಷದಾವನಸಲೆ ಗಂಗಾದಿ ತೀರ್ಥ ಚಮಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಕೆಲ್ತ ಗತಿಲ್ದ ಸಲೆ ಏಕ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಕ ಮೆಳ್ತಾ ಮುಣು ಅಶಿ ತಂಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇಂಕ ಉಪಚಾರದಿಲ್ಲ ಉಪಚಾರ ಕೋನ್ಗೆ ನಿಮಗೂ ಚಾರಂ ಕೆಲ್ಲಿಗೆ कसं म्हणून सांगणारी एक विचारस कसं नाही तुमकडे निंगूच्यास म्हणून सांगून घेऊन निंगूचे आरंभ केले की भगवन कृतकृत्योहम भाग्यवानस्मी सांप्रतम अद्य मे सफलम जन्म हेद्यार्थोधिगत प्रभो म्हणताना तुमका पळून घेऊनची मी गेले जन्म म्हणून सांगितलं तसले सफल दावन घेऊन दिले तशी तुमगेले एक दर्शनान करताना कृतकृत्य दावन घेऊन असाम भाग्यवंत दल हाम 5 दिवसाक ह्या क्षणाक भाग्यवंत दल्लो तष्ट कोण घेऊन तुमगेले एक विशेष अनुग्रह दौका तुमगेला अनुग्रहान म्हणताना समस्त पुरुषार्थमक म्हणलं म्हणकेदल्ले म्हणून सांगून घेऊन तंगेलगे निमून घेतले श्रुतं मे सफलं जातं यद्भवान् अक्षिगोचरः किंवर्ण्यं मे महद्भाग्यं जगत्पावन पावन असले एक तुमगेले एक विशेष दर्शनान करताना तुमगेले एक विशेष एक पादस्पर्शान करताना तुमगेले वाक्य ऐकल्ले मात्रान मिगेले एक विशेष दावन घेऊन जीवन म्हणून सांगितलं असले सफल दावन घेऊन गेले किंवर्ण्यम्मे ते कसन हा मिगेले एक भाग्य 1 दिवस मिळालंस कसन वर्णन करू दत्ता म्हणून सांगून घेऊन निमगून घेऊन तंगेलगे उल्लेत सके तशी आता नारायण देव नारदाले सांगतसाची कसने म्हणून म्हणारी इत्युक्त्वा मृदार्दूलम विरराम सबूपती वाल्मीकिरपितं दृष्ट्वा राजानं विनयान्वितं अशी सांगून घेऊन तो राय नुत बसले की बसेल तेदना असले विनय पूर्ण दावन असेल तसले एक रायाक पळून घेऊन वाल्मीकिक भारी संतोष दिली की संतोष दावन घेऊन उवाच परमप्रीतो हर्षयंजनता मुनिही अशी अत्यंत प्रीती आदरपूर्वक दावन घेऊन उल्लाचे आरंभ करतगे कसने म्हणून म्हणारी साधु साधु नृपश्रेष्ठ त्वयेतदुपपद्यते चिंतातुर कथं राजन् वद सर्वं मनोगतं किंचित् वक्तुं स्पृहातेस्ति तद्वदस्व महामते म्हणताना कंचिकतीर्तुव चिंते करतस चिंते दुखून आतुर कंचिकतीरदಲ್ಲ तुम तुकल मनांत कसन प्रत्येकस प्रत्येक दलरी तुम ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ಸಂಚೇಕ ತುವ ಕಂಚೇ ರೀತಿಯ ಮನ ಬಿತ್ತರಿ ಚಿಂತೆ ಕೋರ್ನಾಕ್ ತುಮ ಸಾಂಗ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಚಾರ ಮಿಗಲಗ್ಗಿ ಮುಣಸಂಗೊಂಡು घेऊन ದಡದನ್ಮ ಲಗ್ಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿ ಸಂತಸಚ್ ಸಂಗಿಲ್ ತೆದ್ನ ಭವದೀಯ ಪದಾಂಬೋಜ ಕೃಪಯಾಮಿ ಸುಖಂ ಸದಾ ಪರಂತ್ವೇಕೋ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವನ್ ಸಂದೇಹೋ ಹೃದಯ ಮಮ तुमगेल एक पादकमलाचे क्षेम एक सेवकोन घेऊन माका प्रत्येक सुख इत्यादी पर मेळ्ळी माका म्हणताना दलरी मिगेल मना बिತ್ತरी एक विचारस संशयस त्या चिंतिदल्ला मक्का तुम्ही कसन्मुख सांका तम अपाकुरुष शल्यं त्वं वन्य कीरमुखोद्गतं कदाचिन् मृगया कामो गतोहम गहने मने ताण पुढे कसं दल्ला विचार सांगतस एक पडी कसं दत्ता म्हणून सांगणारी हाव एक वेळाक रान्ना उचून घेऊन असता ते चमकल तेदना एक वनांत असेल तसले कीरान सांगिल तसले एक विचार अस ते ऐकून घेऊन माका मना भितरी विचार दत्तस मना भितर चिंते दत्तस विचार करून घेतस आणि के प्रमन्न पश्यम कासारम तत्रवीतम जलम मया तैवचून घेऊन आवते उद्दाकनी परा पिल्लो अनेक कಡೆ भ्रमण कोण घेऊन ताने दत्तसेल त्यात उद्दा पिवची गतिरते चमकल्लो तई निग्रोध तरू असिले तई मिगेला अश्व दवरले ते दवन घेऊन हामते त्यावेळारी नुताची उद्दा पिवचे चमकल तेदना तत्रापश्यंसितम कीरम मनोमोद विधायकम त्यावेळारी एक हाम कीर पडेल तेदना मक्का भारी एक संतोष दल्ले तसल ते मनाक संतोष जीवतसले कीराक पळून घेऊन दत्तदृष्टिहरम यावज्जातस्तन पवित्रिणी तावन मां सम्मुखी भूय श्लोकमेकं पपाठः अशी हांव ते एक किराक पळोवचे की त्या किरान म्हाका पळोवन घेवन एक श्लोक सांगचे आरंभ केले तुगेलगी अनेक विधाचे सूख इत्यादी परास अतुर दावनशील सूख अस तुगेलगी ते सूख आणि पूरा तू एक अनुभव कोण घेवन ते प्रत्येक जीवनांत दावकदल तसले अनेक लोकांत चमकदर समेत तसल कसन सूख दावका प्रत्येक सुख तुगेलगे अस अत्त तुव तत्व इत्यादी पर चिंतन करनाशी अत्त तुव तत्व चिंतन कोण तत्कथम पारमेश्यसी खंची रीतीर्तुव हे भवसागरद कोण घेऊन पारदत्ता म्हणून सांगून घेऊन ते मक्का सांगले त्या एक ऐकून घेऊन इतिवाच शुकेनोक्ता आकर्ण्याहम सुमिस्मितः तसज्जानाम्यहम ब्रह्मन् किमवाच हरिच्छदः अशस्तना हे कसन खंचिका तिरमिगेले म्हणला ते सांगिल तसले कसने एक विचारस ते ऐकून घेऊन हाम मना भितरी
विस्मित विस्मयदल्ली मक आश्चर्यदल्ले तस्ते कोन्योनो मिगेल हेखे कसन एक संदेह संदेहस या संदेह म्हणून सांगिल सले तुम्हीच ते संदेह दूर कोरका मम राज्य सुखम पुत्राश्चत्वार चारुदर्शनाः मक्का राज्य सुखस 4 जन पुत्र असाची मक्का पत्नी पतिव्रता रम्या मिगेल पत्नी दरीची पतिव्रतदावनगे वनस तशीची मक्का मिगेल धूव यक्लिदलरियस गजाश्वरथ पत्तयः गज अश्व रथ प्रत्येक दरीची मिगेल हंग असून घेऊन समृद्धिरतुला ब्रह्मन केन पुण्येन मेधुना तत्सर्वं समासे एतत्सर्वं समासेन विचार्य वक्तुमर्हसि अशस्तना प्रत्येक समृद्धी मक देव अनुग्रह ಕೊಂದಿಲ್ಲ अशस्तना खंची पुण्यान मख्या मिळल सत्य एक संदर्भ चेरी प्रत्येक मक्क तुम्ही समासेन सनारूपदल देडना सोडून सोडून मग तुम्ही संघाची श्रुत्वा वाक्याने भूपस्य असल ते ऐकून घेऊन वाल्मीकी मुनी उल्लोचक आरंभ करतागे प्राणायाम पर्व भूत्वा मुहूर्तम ध्यानमास्थितः त्यांनी एक मुहूर्तपर्यंत प्राणायाम खुर्चेक आरंभ केले की तसल ते एक विशेष दावन घेऊन करामलकवद्विश्वं भूतं भव्यं भवच्चयत विलोक्यर्थ निश्चित्य राजानं प्रत्युवाच सह अशा असून घेऊन त्यांनी भूत भविष्यद वर्तमान त्याची समस्त जगत त्यांनी पुरा केवळ एक हत्तंतू आवड धरलरी आम्ही करतला मलक सांगून म्हणतात त्या ರೀತಿಯ त्यांनी ಹಾಗಲೆ ಭೂತಕಾಲ ಅಂತ ಕಸಂದಲಲೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಕಸನಸ್ಸ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಅಂತ ಕಸನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಚಾರಣೆ ಬರತನ್ನಿ ಹತ್ತಂದು ಅವಳ ಧರ್ಲ ಮಣಕೇಚಿತೆ ಏಕ ಮನಬಿತ್ತರ ನಿಶ್ಚಯ ಕೋನ್ಗೆವನು ते मनाबित्तर पळोवन घेवन राजालागी उल्लोचक आरंभ करतात त्यांनी वाल्मिकी तांगेल विषयान कसन म्हणतात हे विचारू आम्ही फल्ले दिवसाक चिंतन करूया म्हणताना एक आमगे दृढधर्म रायाले एक आदर्श कसने म्हणून सांगली इथली पूरा एक संपत्ती मिळाली हक्क मूल कारण कसने हक्क आम्ही योग्य दाव नसवे म्हणून सांगून ताण चिंतन केलं तशी म्हणताना आम्ही दल रेची आमगे जीवनांतू कसन की आमका देवान अनुग्रह केला मस्त म्हणून सांगून घेऊन आम्ही लेखनाशी आम्ही कसन की आमकां मेळ्ळलें मेळ्ळलें हें देवाल अनुग्रहान मेळ्ळलें खंयचे निमित्तान आमी मेळ्ळलें आम्ही कसनी एक पुण्य केला आम्ही कसन कसन आम्ही आराधना करता असाची कितले आम्ही जप करता असाची असल प्रत्येक ते एक केलेल मात्रान मात्र आमकां हें मेळचें साध्य अशें आसतना आमकां खंयचे निमित्त मेळचें हें म्हणून सांगून घेवन आमी दरेची सिंहावलोकन करुया म्हणून सांगताची 5 दिवसाचे हें एक कथा भाग हरिगुरू चरणा भितरी अर्पण करतास श्री कृष्णार्पणमस्तु हरये नमः.